जेजू देवाचें राज परगटता. नजरेत जेजू ल्हान व्हड जाल्लो गांव देखून ताका जेजू नजरेन म्हणटात. 12 वर्सां जेजू नजरेतांत जियेलो आनी आपल्या पसक्या बापाय संगी सुतारेचो वावर ताणें केलो. जेजू सुमार 30 वर्सांचो आसता स्नानीक जुवांव लागीं वचून जोर्दान न्हंयत स्नान घेतलें. उपरांत पवित्र आत्म्यान भरून वेळ भरती जाला. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना म्हूण ताणें देवाचें राज परगट केलें. जेजूची शिकवण आयकूंक लोक हारी जमलो. अजापां आनी वोपारी मुखांतर सर्गींच्या राजा विशांत ताणें लोकांक शिकयलें. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं. तो आमचो मोग करता आनी आमकां बक्षिता. हो जावन आसलो ताचो मुख्य संदेश. जेजूची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली आजोपां पळोवन जायते जण ताचेर सतमंतले. जायत्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. खोडकारांक नितळ केलें. देवसार लागिल्ल्या थावन देवसाराक धवडायलें. मोन्यांक उलयशें केलें. देवाचें राज परगट करूंक जेजून 12 जाणांक धर्मदूत जावन वेंचून काडलें. ह्या 12 जाणांक जेजून देवाच्या राजाचे घूट उगडापे केले आनी ताच्या मिसावांत वांटेले केले. सिमांव जाका पेद्रू म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेन, तोमास आनी सुंकगार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं. तो आमचो मोग करता आनी आमकां बक्षिता. हो जावन आसा जेजून परगट केल्लो मुख्य संदेश.